हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कसे आसा तुम्ही सगळेजण? होप तुम्ही सगळेजण बरी असतील. तर गायज काल आम्ही रातची येयली आणि लेट न्हिदली आणि ते सध्या ना ते मागीर येतले व्हिडिओक जॉईन जातले. सध्या हांव ऐकले प्रेझेंट आसा हांगासर, सो म्हणलें शूट करूया, नाल्यार कांयच व्लॉग जायना. कालचो तो व्लॉग केलो तो फक्त 10 मिनटांचो आणि एटलीस्ट वॉच टायम तरी मातसो तरी जायना. सो तेजे खातीर हांवें म्हणलें आतां स्टार्ट करुया. आनी आतां म्हाका घालपाक जाय कपडे. दूद होतय दवरला मागीर तुवें तें हाडून. सो आमचे दूध उदयच उदय दवरला, उदय मम्मीन हाडलेलें ते राव दवरता. तर न्हू आतां इवनींग कितले आयज शेनवार, आयज आमचो उपास. जेवण रातचें करतले आमी, बट हेजे आतां सकाळ फुडें कितें तरी खिचडी बी करतले जाल्यार तुमकां हांव दाखयतलें कितें करतलें तें. आनी आतां वेदर मस्त दिसता, अशें वतूय ना आनी बरें दिसता पळय. आतां कपडे सगळे घालतले हांव 5 मिनटांनी. हांव वयता कपडे घालपा पळय. काल घातलेले ते आमी दाण्यांचे कपडे सुके घालता. मम्मीन म्हाका दिल्या पिळून, आतां ते हांव सुके घालता. ऑलरेडी हांगासर घातलेले आसा. वेट, आनी उरले पिळ्या गे एक एक कपडे व्हरून म्हाका घालपाक जितले काडपा पडटा, देवाक सुके घालपा पडटले. आनी आय थिंक पावस येता. आमगे ही झाडां आसा, कळ्ळें तुमकां? पळय राव सोडटा. ही पळय ही झाडां आसा आमगे, कळ्ळें तुमकां? हें कितें तें हांकां न्ही मिरयां न्हू गे, मिरगांच्यो सांग्यो त्यो मिरयां आसता पळय, ब्लॅक पेपर, ते आमचे जाता चवथ म्हणल्यार आय थिंक जावपाना. हे पळय पोरू बी आमकां मेळ्ळी. हे पळय बरो जाला तो, आजून जावना, आतां जाता ती बाबडी. आनी आतां एक बाबडी सुपारेत उरना, सकयल पडटा. एक तरी शिपटे रेडी जावं जाय आशिल्ले चवथ म्हणल्यार, तेवूय जायना. तर हांव हे कपडे सुके घालता, मागीर तुमकां मेळटलें जेन्ना हें करतलें तेन्ना खिचडी. तर म्हटल्यार हांव डायरेक्ट थंयच्यान किचनान कशें पडलें. सो मम्मीन म्हाका धाडले कपडे सुके घालून ते किचनान. तुमी पळया किचनाचो आमचो अवतार. हे लूक प्लीज. सगळे डर्टी आसा, सगळी आयदनां पसरलेली आसा. आनी मम्मीन म्हाका सांगलें हें पयलीं निवळ कर आनी मागीर सगळें करपाचें. सो आतां हांव हें सगळें निवळ करता आनी तुमकां मागीर मेळटली. सगळीं आयदनां आसा, आयदनां सकयलूय तशेंच आसा. सो हांव फक्त वॉटर करतलें आनी मागीर रातचें जेवण करतलें. आमी दनपारां करपाना. सो आतांचे खातीर बाय, स्टे ट्यून. थंडी खाता म्हणटली ना, थंडी खायना. बट आतां आमी दिवो बी लावन जालो. आमी तुमकां सांगलें तेल बी घातलें आमी देवाक. एन आतां आमी करतली शाबुड्यांची खिचडी. ही पळय ज्यो की आमची भरपूर फेवरेट. पयलीं आमकां आवडनासली, बट आतां आमकां खूब आवडटा. तुमकां हांव रेसिपी दाखयता मम्मी करतली ती. बरी करपाची, कडक अशी मस्त भिकणाचो कुडवी. आय थिंक मम्मी रेडी केला. राव तुमकां दाखयता. शाबुड्यान बरें दिसता पळोवपाक. पळय हें न्हू मम्मीन दिसता उदय हें केल्लें. पळय मम्मीन घातलें शाबुदान आनी साकर, तितून घातली मिरची आनी जिरा आनी कितें आनी कांय नाका. आनी तें ओके मेन इंग्रिडियंट शेंगदाण्याचो कूट. हाडपा येता मातसो. सो हांगासर लोकणें तेल घालूं नाका. वाव शेंगदाण्याचो कूडूच नासता. मिक्स कर पळय न्हू. हांवें हाडलेलें हें पळय भिकणां. रायट हातीन करुया. नाका हातीन करूं नाका. तर हेका अशें बरें मिक्स करपाचें. आसूं सगळेंच घालना रे तो हरशीं. म्हणून कित्याक दवरता तूं? आनी अशें भाजलेली घाल म्हटलेलें म्हाका. नाका भाजी तेजी आनी बेश्टी. सो सगळ्यात पयलीं हितून वयतलें जिरा. तापन तें घाल 1 टीस्पून.
खिचडी इतली इझी न्हू करपाक, सामकी इझी. तर तुम्ही पळोवपाक शकता आमच्या गजालांनी मिरची आनी जिरे करपलेले. आय थिंक तू येतो गॅस मोठो केला सारको दवरलेलो सगळे घालप ना तर हो म्हणून ट्राय मारता घालपाची. वाव शाबुदाना खिचडीचा फेवरेट मागायचं ते घाल लो लो घाल सगळें घाल. तर फायनली आमची खिचडी जी आसा रेडी आसा. तो म्हणल्यार आमी उदक बी भरून काडलें. आतां हें तुमकां आमी म्हटली खाता आसतना आतां आमी कितें करतली च्या हें आनी मँगो इतकेंच. आनी आतां टायम जाल्लो आसा 1:49 म्हणल्यार 2 म्हणल्यार आमी हें खातली. तर मम्मी येयल्या केळीचीं पानां घेवन आनी म्हाका खंय सगळी दूख हे सुद्दां बारीक बारीक पळय हेचेर म्हणून कितें दवरूं मेळटा. वाडी तितली दवरपाक म्हटल्यार वाडी ना प्रसाद आसता तो सगळी धुवपाची. ते बी येयले व्लॉगान ते उदो येयल्ले बट हांवें तेका व्लॉगान घेवन आशिल्लें. हांवें घेवन आसलें म्हणल्यार हांव वचनासलें. हय ते वचनाशिल्लें ते बसलेले नासलें. हय तर आतां आमी आमगेली खिचडी जाली. च्या ती आमी एक ती कन्सिडर करिना बट आनी मँगो आतां आमची कोणूच आसपाचे उपासाची च्या आनी खिचडी आनी मँगो न्हू स्टील आमी च्या बी पितली लंच टायमार. हय तर स्टे ट्यून जालें. हे 5 जाले आसा आनी तुमी आमकां पळोवन पळोवपाक शकता की आमी न्हिदलेली म्हणून. सो आमी न्हिदलेली उदोय न्हिदलेली आमी तुमकां केन्ना न्हिदलेली आय थिंक 2 वरां तरी आमी न्हिदल्या 2.5 or 3 खबर ना. हय आमी चड न्हिदना. पयलीं आमी कितें पळयत आशिल्लीं मागीर आमकां न्हीद लागली सो आमी न्हिदली. मागीर आमी न्हिदली. आतां मम्मी न्हू बेगीन खतखतें करता मागीर बेजार येता म्हणून करपाक. सो मम्मी खतखतें करता ती तुमकां दाखयता. प्रॉपर रेसिपी अशी ना. अदोय कितें गाजर आसा गाजर केळे बण मको बण हय तशें मम्मी म्हाका फोन करून सांगता बण हाड बण हाड म्हणटा बण बण मागीर याद येयली मको मको आमी मको म्हणटा न्ही ते बण म्हणटा बण मम्मी बोणयेची भाजी करता म्हणून बण करता आसली बट ते बी करपाना पुरी तरी हांव करतलें करपाक जाय पुरी बरी लागता. आनी पापड इज मस्ट एक्चुअली पण पापड कशी ती याद ना हाडपाची. हय तर आतां सद्या हांव तुमकां दाखयता कितें कितें आसा ते रेसिपी. चलात रावया आमी भितर आनी आमगे ती पिगी बी येयल्या बारकेली. तर अर्दे मको अर्दी फोडी जी आसा मम्मीन कुकरार लायला. हितून कितें कितें आहा गे मको आनी कितें तरी 2 फोडी आनी 2 फोडी मम्मी धुवतली दाखयतली राव. आतां हे पळय केळें आसा ते मम्मी मागीर खंय कित्याक केळी आसा रोखडी शिजता न्हू सो केळी तिगेर पळय ही दोनी बच्ची पार्टीस येयल्ली आसा. हाय म्हण पिगा हाय बी म्हणपा ना दिसता ते हाय ते थंय बसलेले आसा. आनी हे पळय निका हाय म्हणटा हाय 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 गाय हे पळय 2 जाणां आसा आमगे. तर न्ही खतखत्याची ग्रेवी करपा खातीर मम्मीन घेतला 1 फूल कोकोनट मागीर टर्मरीक पावडर सुके मिरसांग्यो कोथमीर आनी हो मसालो जो थोडोच घेतला चड घालप ना नाल्यार तो तोंडार मारता. आनी भाजी सुद्दां घोसाळ्याची करती सो तेज्या खातीर पळय हे सगळें चिरून दवरलां. आनी खतखत्याक हे पळय मको गाजर आनी ते चणे खूब सगळे घालून मागीर चवथीक करपाचें. सद्या खातीर आमी इतलेंच घालून करता. तर न्हू ही ग्रेवी करपाक फस्ट न्हू मातशें 5 मिनटां तरी सोय भाजून घेवप आसता. सगळ्यात पयलीं मसालो जो थंय हांवें तुमकां दाखयल्लो आनी हेतून 1 मिनटां मातशें रोस्ट केले उपरांत तेतून घालपाची सोय. आतां हितून ऍड करपाचें आमचें कोकोनट आनी हे 5 मिनटां इन सेन्स 4-5 मिनटां पुरो आनी देन मागीर निवपाचें आनी वांटपाचें.
खतखतें सुद्दां आसा इजी रेसिपी बट खतखतेचे केन्ना बरें लागता जेन्ना खूब तरेतरेचे घालता कितें कितें तें चवथीक दाखयता मागीर तुमकां हे आमी शॉर्टकट करता मातशें आसा तें वेजीस अवेलेबल आसा तेतूनच केला तर सोय न्ही जाली आसा आतां एका ग्रायंड करपाचें सो हांव हे हितून घालता उदक नाका इतलें तर मिरसांग पळय ग्रायंड केली ती घालपाची जे आमी वेजिटेबल सगळे ऑलरेडी बॉयल करून घेतलेले आतां फक्त हे घालपाचें उरलेलें जे ग्रेवी आतांच ग्रायंड करून हाडल्या आनी हितून इल्लोसो गरम मसाला घालपाक शकता ऑलरेडी आमी मसाल्याचो टेस्ट काडला न्हू बट गरम मसालो इल्लोसो घालप तरी गड्डो बी जाय आशिल्लो न्हू तूं म्हाका म्हणपाक नाका म्हणून इल्लीशी मिरची पावडर घालता गरम मसाला मम्मीन ऑलरेडी घातलो आतां एका बॉयल येयलें म्हणटकीर आमचे खतखतें रेडी जातले वाव तुमी सुद्दां ही रेसिपी ट्राय करा एक जर तुमकां खतखतें कळना बी जाल्यार करपाक आमचे जितले स्मॉल व्ह्युअर्स आसा तांकां तर कळटात आसतलें खतखतें करपाक स्टील खबर ना जाल्यार तुमी करपाक शकता सो आतां हें मस्त बॉयल जावनी देन डन हाय हॅलो गूड इवनिंग तर न्हू खतखतें भितर जाता आनी मावशेन आमकां मेहंदी हाडला ती आमी घातली आनी एक्चुली श्रावणाक घालता न्हू गो मेहंदी हरशीं आमी घालता आनी सो आयज आमी घातली बेश्टे आमकां अशी मेहंदी बी घालपाक कळना स्टील घालपाक कळना आनी आवड बी ना मातशी घातली म्हणून कांयच ना सो हांव जाल्यार घालतलें तूं घालपाना हांव घालतलें एकदां तर न्हू आयजूच घालूया म्हटलां हांवें ओके तर हांव हे पळय मेहंदी घालपाक बसलेलें हांगासर आनी तें मागीर घालपाचें आशिल्लें सो हांव पयनू घालता नाल्यार आनी हांव सुद्दां तें म्हणून मोबायलाचेर पळोवनूच घालतलें व्हडलें तितली कळना बट मातशें तरी ट्राय करतलें लास्ट फायनली खतखत्याक फोडणी घालपाक मम्मीन जस्ट तितून हिंग घातलो हांव लेट पावलें आतां ह्या खतखत्यान उरपाचें एन्ड मागीर टेस्ट रेडी गॅस बंद करूं नाका उदक दवर तशी मिक्स कर मातशें वा मागीर आमची इतली पूच नायस फक्त शीत खतखतें आनी ब्रिंजल आनी कसाची भाजी म्हाजी मेहंदी अजून काडून जावना बाकी करा इतकीशी जाल्या जज करनाका वी आर नॉट मेहंदी काडपाक आमकां कळना स्टील ट्राय मारता बरी काडपाची तुमकां दिसता मागीर तुमकां दाखयता डिजायन मातसो तशें न्हू मेहंदी बरी जाता स्लो आनी पेशन्स घेवन जर काडली न्हू जाल्यार तर न्ही हांवें पळय कळना म्हणून काय बरो मातसो तरी ओके डिजायन घातलो आनी आतां ते घालतले खंय ते तुमकां दाखयतलें हांवें घातली बरें दिसता न्हू घालपाक जाय श्रावणान एकदां तरी घालपाक जाय आनी उरला म्हाजी डिजायन मागीर सोंपली जाल्यार तें सो तेणी घातली मेहंदी आतां हांव घालतलें आनी मागीर मागीर तुमकां दाखयतलें अशें सामकी बरी अशी कळना बट जाता तशी कशी तरी घालतलें इल्लीशी मागीर दाखयता तुमकां
सो पळय हांवें सद्या इतकी तरी मेहंदी घातली, जसो डिझायन हांवें मोबायलाचेर पण बरो दिसता न्ही, मातसो तरी ओके ओके इश. हे सायडीन पळयता आतां. आमगे न्हू मेहंदी बी घालून जाले पळय सिमिलर ना, तिने डिफरंट घातल्या बट हांवें मातशी इल्लीशी घातली बरी दिसता. आनी मेहंदी बिदी लावन जाली आतां म्हाजी तरी चुकली तेजी आय श्रावणाची मेहंदी. आतां वयता आमी वांगी तळपाक. मम्मीन वांग्या सगळें करून दवरला आनी आमचें जेवण जालें. आतां भूक लागल्या आयज तितली तरी भूक लागली. काय ना आमगेर दॅट मिन्स जेवणाक म्हणटा हांव फक्त ब्रिंजल फ्राय आसा, ब्रिंजल फ्राय ते बी आनी घोसाळ्यांची मणगणें करपाचें आशिल्लें, स्कीप केलें. पुरी करपाची आशिल्ली, स्कीप केलें अशें म्हणून म्हटलें काय ना म्हणून. चल आतां आमी ब्रिंजल दाखयता. तर ब्रिंजल हे पळय हांगासर मम्मीन ऑलरेडी भाजपाक घातलें. हांव इल्लेशें तेल मातशें एड करता. ती सुकी सुकी बरी लागना म्हणून तेल मातशें तरी जायत न्हू. तेल घालनाका म्हणून म्हाका सांगलें, तरी पूण हांवें घातलां. हांव धूत म्हणटा तेल खावपाक जायना, बट ती ब्रिंजल बी भाजलेली मातशें खावप न्हू. मस्त दिसता न्हय, बट हांवें चिंतलेलें पिकल बी घातलें म्हणून, बट ना पिकल, इतकेंच आसा फक्त वांगी आनी जालें. मागीर आमी जेवतलीं. तर गायज हय आमगे जेवण सगळें जालें आनी आतां आमी जेवतलीं. हय तर हो ब्लॉग आमी हांगासर एंड करता. टील देन बाय. आतां आमी मेळया आमच्या फाल्याच्या ब्लॉगान. बाय सी यू. लास्ट एकदां आमचो आनी एकदां जेवणाचो लूक पळयात. हॅव अ लूक प्लीज. ब्रिंजल फेवरेट, खतखतें गोवन ट्रेडिशनल, घोसाळ्याची भाजी जी आमकां आवडना आनी अशी मातशी मातशी आवडटा. चला तर बाय. टीन 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 टीन.